लोकशाही रे बाबा लोकशाही लोकशाही आता भुरग्याच्यो परीक्षा संपल्यो म्हणटच तुका गिरायक उणें आसतलें न्हू तेजें कितें आसा पेद्रुपा जेन्ना जेन्ना इस्कोलाक सुटी पडटा तेन्ना तेन्ना म्हाका गिरायक मातशें उणें आसताच पूण बाकीचें गिरायक अशें म्हाका चालूच आसता म्हाज्या तसो प्रॉब्लेम कांय ना माझे बटाटवडे रुचीक म्हणून पयस पयसल्यान ते व्हरपा येता आनी मिरसांगोय आनी आतां इलेक्शनां चालू जाल्या न्हू म्हणटकूच सप्लाय हो म्हाजो आसाच नो प्रॉब्लम आनी एक जाणा तूं सगूण कितें तें तुका आतां बटाटवड्यांचो दरूय वाडोवचो पडचो ना कित्याक पयरूच सरकारान सांगलां की म्हारगाय ना जाल्या म्हणून आतां म्हारगाय ना जाल्या पेद्रू बाब तुमी जाणा खूब वर्सां पयलीं ऑल इंडिया रेडिओचेर ही टमाट मिरसांगो बटाट कांदे हेंचो प्रेस सांगताले वय वय तर एक मनीस खंय एक दीस बाजारान गेलो पळय जाल्यार टमाटां म्हारग तिणें ते भाज्येकान्नीक विचारलें आगे तुगेली टमाटां म्हारग मगे रेडिओचेर जो प्रेस सांगता त्याच्या परस तूं अर्ध्यान पासून तुजो रेट ना मगे सामकें म्हारग मगे तुजी डोब रात मगे रेट तर ती भाज्येकान ताका कितें सांगता मागीर तुमी ती टमाटां घेवपाक हांगासर कित्याक येयल्या त्या रेडिओचेरच वचून टमाटां घेया पूण सगूण म्हाका सांग तूं कितें म्हणटा सरकार फट उलयता आतां पेद्रूबाब सरकार फट उलयता काय खरें उलयता हें म्हाका कांयच खबर ना पूण तुमी जाणा पेट्रोल आनी डिझल 10 रुपयांनी सवाय जालें पूण बाजारांतली एकूय वस्त सवाय जावना प्रेस आसा तशेंच आसा हांगा भाशेचे कोणा पडला काँग्रेसीक जाय इंग्लीश आणि बीजेपीक हिंदी आणि मराठी कितें जालें रे दामोदर अरे कितें सांगतलो तुका अरे आमगेले वाड्या वयले कांय भुरगे आयल्यात आनी एमएलएक सांगतात की आमगेली इलेक्शनाची मिटींग आसा थंय येवन तूं उलय म्हणून हांवें म्हळें हावशे रे बाबा म्हाका तुमचे पॉलिटिक्स कांय खबर ना जाल्यार ते कितें म्हणटात जाणा खबर नासल्यार नासूं पूण तूं अमेरिकेच्यान आयला न्हय तूं उलय तूं इंग्लिशींतल्यान उलय हांवें म्हळें इंग्लिशींतल्यान रेशे रे बाबा जाल्यार ते कितें म्हणटात जाणा इंग्लिशीन उलयल्यार खंय वालोर आसा कोंकणीन उलयल्यार खंय ताका वालोर ना मागीर तुवें कितें केलें आम्रपाली बाय तूं गेलें उलोवंक शे हांव आतां ताजे फुडलें आयकात अरे तो ग्रूप वचचो आसा 5 मिनटां भितर दुसरो ग्रूप आयलो आनी ते कितें सांगतात जाणा की एमएलए अमेरिकेच्यान आयलो न्ही तांची खंय कॉर्नर मिटींग आसा इलेक्शनाची थंय खंय ताका येवन उलय हांवें विचारलें खंयचे भाशेन उलोवपाचें रे जाल्यार हे कितें सांगतात जाणा हिंदीन ना जाल्यार मराठीन उलय कोंकणीन उलयल्यार खंय वालोर ना हांवें तांकां विचारलें अमेरिकेच्यान यो जाल्यार आनी खंयच्यान यो तुमच्या पॉलिटिक्साक आनी म्हाजो कितें संबंद आसा जाल्यार ते कितें सांगतात जाणा ना अमेरिकेच्यान स्पिकर येवन आमकां थोडो सपोर्ट दिलो म्हूण तांचो खंय थोडो स्टेटस वाडटलो मागीर तुवें दिलो गो तांकां तो स्टेटस म्हणजे दर्जो शे हांव दिता तांकां स्टेटस काकान तांकां सरळ सांगलें आमकां वेळ ना आमकां आनी खंय वचपाक जाय थांबाब आमच्या गोंयकारांचें म्हणून खूबच जाता न्हू आमकां ही मराठी हिंदी इंग्लीश पोर्तुगेज ह्यो भाशा उलोवपाकूच कळना सारक्यो तरी पूण ह्यो भाशा आमी उलोवपाक एकदम फुडें आमच्या कोंकणी भाशेचो कोणाकूय अभिमानूच नासो अरे सगूण आनी एक सांगता तुमकां हे आमचे भाव इंग्लीश उलयतात पळय न्हू ती इंग्लीश न्हू रे ती कोंग्लीश म्हणजे कितें कोंकणी आनी इंग्लिशीचें मिश्रण कोंग्लीश हय तें कशें सांगता अरे आतां समज आमकां म्हणपाक जाय हय अरे तूं आज आमगेर यो रे बायले भायर वचनाका जाल्यार हे कितें म्हणटात जाणा कम टू अस डोंट गो आउट एंड आउट पेद्रू बाब आनी एक आयकलो तुमी
आय रिमूव 10 फोटोज इन माय कॅमेरा म्हळ्यार कितें कितें हांव मुगेले कॅमेरान 10 फोटो काडटा पेद्रू बाब आनी एक तुमी आयकलां आय रिमूव 10 फोटोज इन माय कॅमेरा म्हळ्यार कितें हांव मुगेले कॅमेरान 10 फोटो काडटा अरे दामोदर एक कस्तुरी आपल्याच चल्याक जर सांगतली तुझे तोंड उगड म्हणून जाल्यार ती कितें म्हणटा जाणा इंग्लिशींतल्यान बाबा आडू बाबा आडू अरे आम्ही म्हणनात रे चल रे च्या मारया म्हणून ते कितें म्हणटात लेट अस किल टी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग बरा वेळ झाला मरे आज पात्रांवान आज तुका चड काम बी दिलें काय कितें रे हे ना 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 सर तो हे दिसा मरे होगो आहा हांव गेल मरे आतां खंय चालें पात्रांव कितें काम आहा हो म्हाका सांगता ते पार्लामेंट आयली सा देवा म्हाका लागनाय पंचायत आयली सा हांव जिखोन येयलो न्हू नो प्रॉब्लेम आतां कांय काम करपा न्हू अरे एडी तुगेल्या पात्रांवाक कितें दिसता पंचायत लोकसभेच्याकूय चड म्हत्वाची पार्लामेंटा 2 मेंबर इलेक्ट कोन्न आताय आनी आमगे तालिगांव पंचायता इलेक्शना 11 मेंबर इलेक्ट कोन्न आताय जाल्यार तूं म्हाका सांगाय 11 जाण चोडू ओ 2 जाण चोडू तुजें गणित बरें मरे इतलें न्हू सर ग्रामसभा 1000 लोक आसताय लोकसभा 550 लोक आसताय आतां लोकसभा व्हडली ओ ग्रामसभा व्हडली अशें म्हणून तो म्हणटा अशें म्हणून तो तो म्हणटा म्हणटा वय मागीर तुका वेळ कित्याक जालो तर वेळ कित्याक जालो म्हणजे तूं जाणा सर ह्या दिसा मरे भोंवता हांव ते BJP काँग्रेस NCP UGDP तेंच बरें गेलो रे हांव ते मोर्चा जाय काम विचारपाक सांगेल तेंगे मुकोडे 200 लोक आसतले एकल्याक 250 दिल्या पुरो म्हूण हातोर बातोर कांय मारपा ना सांगेल तेंगे वय मागीर बरो प्रतिसाद मेळ्ळो मरे तुका पेद्रू बाब केसो साधू अरे प्रतिसाद म्हणल्यार रिस्पॉन्स ओके ओके मागीर म्हाका एक सांग कितें ताणें मागीर तुका कितें सांगलें मोर्चा काड म्हूण सांगलो एडवान्स पेमेंट बी कितें दिलो कितें सर तेंको गेलो ते म्हणटा कितें आपल्याक कांय पयशे नाय कोण खबर को नाय पयशांची ते कितें सांगताय जाण तूं चाचीला बरें वच म्हणटाय ते चाचीला भरपूर पयशे आहा मागीर चर्चिला कडेन गेलो ना तर तूं वचो ना गेला आदेश बरें पूण तो कितें म्हणटा जाण तूं हांव कांय काम करपा ना घरा बरो बसतलो हय चर्चिल बरो पिकार जालो आसतलो आय बाय अरे वालांकाक तिकीट मेळूना न्हय सारकें आतां चर्चिल आनी रेजिनाल्ड हे दोगूय जाण आमी हाय कमांडाचे आयकतले अशें म्हणून स्टेटमेंट दितात पूण म्हाका दिसता फाटल्यान रावून ते सार्दिना कितें तरी अपशकून करतले पूण धांबा आमचो चर्चिल सामको पावरफूल मनीस न्हू मागीर तो वग्गी कित्याक रावला तो आपलो पावर कित्याक दाखयना अरे सगू ताका भिरांत दिसता जावं कसली? की हिंगा जर आपणे बोवाळ केलो जाल्यार थिंगा विधानसभेंत सभापती आपल्याक अपात्र करतलो म्हणून. अपात्र डिस्क्वॉलिफाय रे डिस्क्वॉलिफाय करतलो म्हणून भिरांत दिसता जावं एस्ते इनफॅक्ट चर्चिलाक आनी रेजिनाल्डाक तोच भंय दिसला आसुये म्हणून सध्या ते दोगूय ओग्गी रावल्यात सारकें पण काका हा. पीपल शुड इलेक्ट सार्दिना आगो तो सार्दिना न्हय हा तो सार्दीन जाणा मरे दामोदर हे आमच्या गोंयकारा नांवाची ह्या भुरग्यांनी सामकी वाट लायल्या कित्याक कितेंय म्हणटात आसो पेद्रू बाब आसो आयज आम्रपाली बाय माफ ते अमेरिकेक आसता न्हू पूण बाय म्हाका एक सांग पळोवया लोकांनी सार्दिनाकूच वोट करून ताका इलेक्ट करून हाडचो अशें तूं कित्याक म्हणटा गोंयांत आपूण 3 नवे पूल बांदतलो अशें ताणें सांगूंक ना एक जुवारीचेर आनी 2 काणकोणांत ताणी सांगलां हें मात खरें पूण दामोदर ही काय तशी नवी गजाल न्हू फाटली 25-30 वर्सां जालीं सगळे लोक हेंच उलयतात नवो पूल बांदतले नवो बायपास करतले पूण पेद्रू बाब हो पूल बांदून जर जालो जाल्यार तांकां व्हडलें लुकसाण आं कित्याक म्हणून विचारा कित्याक तर जो पर्यंत हो पूल जायना तो पर्यंत हो सार्दीन पूल बांदतलो म्हणून जप करीत रावतलो आनी एकदां हो पूल बांदलो म्हणटकूच फुडल्या इलेक्शनाक हो लोकां कडेन कितें प्रॉमिस करतलो दिर्यो आहाय न्हू रे जो पर्यंत हो दिर्यो आसा तो पर्यंत सार्दिनाक भिरांतूच ना सारकें हो ताजो मुख्य विशय पूण
पूण फाटले फावट असेंब्ली सेशनात ताणें बिल पास केला न्हय की बुल फायट कायदेशीर करपाक जाय. तेक आनीक एक कॉम्प्लिकासांव. कितें म्हळें काका? कॉम्प्लिकासांव म्हणल्यार कॉम्प्लिकेशन गो. पोर्चुगीज शब्द तो. आमी पयलीं कोंकणी उलयतना जायते पोर्तुगीज शब्द वापरताले. आतां जशे जशे जाणटे वतात तशे तशे ते शब्दूय वतात. पूण दामोदर हो ठराव मंजूर जालो जाल्यार घुसपा गोंदळ कित्याक जातलो म्हणटालो तूं? अरे सारदीन घुसपाल गोंदळ करता न्हय. आतां आमचे असेंब्लीक हें बिल पास जालें. आतां ते पार्लमेंटाक कित्याक पास जावंक जाय? आतां धरया की सारदीन हांगा इलेक्ट जावन आयलो जाल्यार दिल्लीक काँग्रेसचेच सरकार येतलें कित्या वेल्यान. आनी जर काँग्रेसचें सरकार आयलें जाल्यार ते सारदिनालें आयकतलें. अरे आमचे कसले कसले प्रॉब्लेम्स आसात रे. ते प्रॉब्लेम्सांचे उलोवपाचें सोडून वो कितें काय म्हणल्यार गिरयो घेवन बसला. सारकें सारकें दामबाब. आतां म्हाका एक सांगात पळोवया, आमचे जे जे कितें प्रॉब्लेम आसा पळय ते राज्य सरकारान सोडोवपाचे न्हू. भारत सरकार कितें करतलो? खरें रे. तेच न्हू रे. आतां हे विशय घे. कोस्टल रेग्युलेशन झोन म्हणजे दर्या वाठाराचे नियमन. आतां आमकां गोंयकाराक जर खंयची गजाल बऱ्याक पडना जाल्यार दिल्लीक वचून तेंच्या फाटीक लागूंक जाय, तांकां सांगूंक जाय न्हू. सारकें सारकें. हे SEZ म्हणजे स्पेशल इकॉनॉमिक झोन म्हणजे खासा आर्थीक विभाग. आमच्या काँग्रेस सरकारान मरे एक गजाल बरी केल्या. हे SEZ धांवडायले ते पूण दिल्लीक तांकां आदेश दिवंक ना, तांकां कळयलेंच ना. तांकां थिंगा वचून सांगूंक नाका की बाबा रे आमी हे SEZ आमकां बऱ्याक पडना देखून आमी ते रद्द केले. हे तांकां सांगूंक नाका. सारकें सारकें. आतां पेद्रू बाब हो SEZ घे ना जाल्यार CRZ घे, ह्या दोनूय विशयांचेर हे आमगेले तिगूय जे पळय खासदार आसात म्हणजे 2 लोकसभेचे आनी 1 राज्यसभेचो, हे तिगूय फेर हांणी थंय ते दिल्लीक हाजेर कांयच कसलेंच काम करूंक ना. फकत वचून वचून थंय कदेलो तापयल्या काय म्हाका दिसता. पूण काका पयर तुमी म्हणटाले न्हय ह्या इलेक्शनात चिकाना खूब म्हणून. जाण मुंगो MLA हां इलेक्शना पड म्हणटाय न्हू 2 भाशेन चिकन आसताय. एक हाताय तें चिकन कोंबे मांस आनी दुसरें म्हणटाय तें घात घात चिकन चिकन म्हणटाय तेका. कळ्ळें का? पूण सर म्हाका एक सांगू तूं चिकन खबर करतालो? अरे बाबा पयलीं चिकन म्हळ्यार सांग. हेवटेन सादिनान कॅन्डिडेटाचे फॉर्म भरले तरी आसतना कोण तरी एक शर्मा म्हणून मडगांव येवन सभेक सांगता की काँग्रेसीन खंय अजुनूय कॅन्डिडेटूच फायनल करूंक ना म्हणून. तेवटेन खलपान एक स्टेटमेंट काडलो की हो जो पळय कोण शर्मा म्हणून आसा ताका आनी हाय कमांडाक कसलोच संबंद ना म्हणून. पयलीं खंय तो एक काँग्रेसीचो खंय मेन प्लेयर आशिल्लो, आतां खंय ताका टिमींतल्यान भायर उडयला. मागीर तो शर्मा आतां ह्या चर्चिलाच्या टिमीक जॉईन जावंक सोदता काय कितें? अरे पूण पळय आतां दामोदर हे येदे व्हडले चिकन जाले पूण हेचेर कोणेच कांयच उलोवंक ना मरे. अरे तो आयलो कित्याक? त्याची तिकेट कोणे फारीक केली? काँग्रेसीन हे सगळे विचारपाचें न्हू. काँग्रेस ओगी कित्याक बसल्या? मुद्दाम बसल्या काय तांकडे वेळ ना? मुगे पात्र हांव कितें म्हणटा जाणटू इसो चिकन जायत आसताय. तुंय तरी मुगे चिकन भायर काड म्हणटू न्हू मागीर हांव तुगे चिकन भायर काडटा. तेका लागून कोण कोणागेले चिकन काडूं वचनाय. ओय चल ना तुमी कलापान एक स्टेटमेंट काडा आनी हो बर बसोना थिंगा. लोकशाही रे बाबा लोकशाही.